नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळय हेका पंपकीन म्हणटा आनी दुदी म्हणटा हेका कोंकणीन। पंपकीन म्हणटा इंग्लिशीन। हे पळय आतां हे भरीत करपा खातीर साहित्य कितें जाय तर हो दुदी हांवें हे पळय धुवन किसला। दुदी आतां किसलेलो जाय। हे पळय हिरवी मिरची, इल्लीशी सोय, मीठ, ओली कोथंबीर, ओनियन, एक मोठो येदो आसलो तो घेतला हांवें ओनियन। हे आमटाणीचें इल्लेशें उदीक आनी आमटाण ना जाल्यार इल्लोसो लिंबू पिळया, नाजाल्यार नाय पिळ्यार जाता। आनी ह्यो जिरे आनी सासवां इल्ली इल्ली एकीच कडेन घेतले आनी हो आसा पळय तो हिंग। म्हाज्या कडेन पिठो हिंग ना म्हणून हो घालतलें हांव। आनी आतां आमी कायल दवरल्या गॅसीर आनी तातूंत इल्लेशें तेल घातलां। हे पळया आतां तें तेल तापलेलें आसा तेन्ना आमी पयलीं भितर हिंग घालुया, जिरे आनी हे पळय सासवां आसा ते घालुया। आनी आतां भितर हिरवी मिरची घालुया। हिरवी मिरची एक अर्द मिनीट फ्राय करपाची। तातूंत इल्लीशी ओली कोथंबीर घालुया। हे पळय आतां भितर कांदो घातलो तो 1 मिनीट नाजाल्यार अर्द मिनीट सुमार फ्राय करपाचो, म्हणजे तेजो मातसो वास येवपाक जाय कांद्याचो। पण न्ही तो कांदो लिपूय मोव करून दिवंक जायना। हे पळय कांदो इतलोच पुरो, चड तेका डार्क कशें ब्रावन करूंक जायना, इतलोच फ्राय करूंक जाय मातसो। आनी आतां हाची भितर हे आमटाणीचें उदक आसा पळय तें घालपाचें आनी सोमतेच भितर हे पळया हो दुदी किसला तो घालपाचो। आतां दुदी घातलो न्ही आनी धवळ्ळे आतां एकदां। आतां भितर न्ही चवी प्रमाणे मीठ घालपाचें आनी हेका न्ही आतां धापून दवरपाचें आनी एक अर्द मिनीट वाफ काडपाची। आतां हे धापलां न्ही, आतां अर्दच मिनीट हेका वाफ दिवपाची बारीक गॅसीर। आनी आतां हातून न्ही हे पळय सोय घालपाची आनी सोय कमीच घालपाची हा टेस्टी। हे पळया आतां न्ही ही आसा पळय दुदयाची भाजी ती पळय अशी ही जाता कट कशी जाता पळय। आनी हरवोय आमी दुदी हरशी खावं शकता, बरो लागता तो तसोय खाल्ल्यार। म्हणटकशीन हेका इतली वाफ आमकां अर्द मिनीट 1 मिनीट हेच्या वयर दिवंक जायना। आनी चडूच तुमकां मोव कशें जाय न्ही तर दिया। ह्याच वाफ आतां ह्या वाफेरूच जातलें तें। आतां कितें करपाचें, गॅस बंद करुया, रेडी टू सर्व करुया। आनी आतां भितर ओली कोथंबीर उरल्या पळय ती घालपाची। फोडणी दिता आसतना इल्लीशी दी। 1 पिंच भितर साखर घातल्यार जाता नाजाल्यार न घातल्यारूय जाता, पण हांव घालतलें भितर। टेस्ट आसता पळय ती बरी लागता मागीर। आनी आतां आमी गॅसी वयली सकयल दवरला हे पॅन न्ही, हे तेन्ना ओपनूच दवरूंक जाय, धापूंक जायना। धापलें जर कितें जाता, ही ट्रीक हा, धापलें जर भितर वाफेचें उदक भितर येता धाकण्याचें, म्हणजे हे आसा धाकणें आतां आसता पळय तेचे हांगा उदक जाता पळय तें भितर पडटा आनी तें आनीक मागीर चिकचिकीत कशी जाता। आनी अशीच हे पळय दवरली की ना हे पळय मेकळी मेकळी बरी जाता। आनी अशीच निवोवपाची ती आनी मागीर रेडी टू सर्व करपाची। हे पळया आतां तुमकां हे दुदयाचें भरीत नाजाल्यार हेका दुदयाची कोशिंबीर म्हणा। आनी आतां तुमी अशीच मुद्दाम करून पळया आनी खाया। आनी ही आसा पळय ती बरी टेस्टीक लागता आनी एक डिशूय वेगळी जाली न्ही। आतां सोयऱ्या बीन येयली आनी अशी तांकां करून वाडली ती मज्जेन जेवतली, तेन्ना मुद्दामूच तुमी तुमच्या घरा करून पळया। त्या बरोबर आनी बरी मेकळी मेकळी जाता ती पळया। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी कॉमेंट्स बरें करा। सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा। आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही आनी बरें म्हाका सबस्क्रायब करता, हांव तुमकां
तुम्ही म्हाका सबस्क्रायब करता न्ही म्हणून हांव तुमकां मनांच्यान खरेंच सांगता, तुमकां थँक्यू म्हणटा. आनी आतां तुमी व्हिडियोय पळयता म्हजो आनी मागीरूय कोण पळयतली तेंकाय बीन आतांच म्हणटा थँक्यू आनी देव बरें करूं.